नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमकां गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिना येवकार दिता। गोंयांत घडपी वेगवेगळ्या घडणुकां बद्दल तुमकां आमच्या रिपोर्टर्सां कडल्यान म्हायती मेळटाच, पूण ही जी बातमी आहा पळय ती शिजोवपाचें काम आमचें न्यूज रूम बुलेटीन करता। आमचे न्यूज रूम सब एडिटर्स आहा ते करता। सो आयच्या दिसाचो नियाळ घेवपाक आतां आमी सुशांत गावस हाचे कडेन। आयच्या दिसा कितें केलें तुमी? आयच्या दिसांतली म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार गोंयच्या काजूंक GI टॅग मेळ्ळा। GI टॅगा खातीर फाटली 2-3 वर्सां सरकार धडपडटाले, निमाणें गोंयच्या काजूंक GI टॅग कालूच मेळ्ळा। आनी आज शेतकी मंत्री रवी नायकान म्हत्वाचो एक स्टेटमेंट केला। तो म्हटल्यार ज्यो भायल्यान ज्यो काजू येतात त्यो कांय वेवसायीक गोंयच्यो काजू म्हणून विकतात आणि जे गोंयचे लोकल वेवसायीक जे झांटये सारके काजू वेवसायीक जाणी हेजेर हरकत घेतलेली तांच्यांनी म्हटलेलें की हे लोक जे आहात ते भायले लोक पर्यटकांक फटयतात की गोंयच्यो काजू म्हणून विकतात, पूण तांचेर एक्शन घेवपा खातीर ऑथॉरिटी कडेन एक स्पेसिफीक रिजन नासलेलें। आतां GI टॅग मेळ्ळ्या कारणान तांचे कडेन एक स्पेसिफीक रिजन मेळ्ळा की आतां जे कोण जे भायल्यो काजू गोंयच्यो काजू म्हणून विकतात तांचेर एक्शन घेवपाक मेळटली। दुसरें म्हटल्यार गोंयच्यो GI टॅगाक लागून गोंयच्या जे काजू आहा तांकां प्रोत्साहन मेळटलें आनी हे काजू प्रोटेक्ट करपाक प्राधान्य दितले। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार काल जे पयर सोमारा एक्सिडेंट जाल्लो धारबांदोड्या आनी बशीच्या ड्रायव्हराक आगताक मरण आयिल्लें आनी कांय पर्यटक जखमी जाल्ले। तातूंत तो रस्तो आहा तो खूब धोकादायक आसा। एक रस्तो वन वे आहा, दुसरो एक रस्तो वयल्यान येता आनी जे वल्त आहा ते सामके शार्प आसा, कळना बसकारांकय कळना आनी जे लोकल आहात ते काचापोल जातात। तेका लागून ते थळाव्या लोकांची आनी पंच आनी जो सरपंच आहा तांची जी मागणी आहा की जो रस्तो आहा तो वन वे करचो। 2 वे रस्तो आहा, एक रस्तो असो वयल्यान येयला, एक रस्तो सरळ आसा। सो कळपाक मार्ग ना की भायले जे ट्युरिस्ट येतात, ज्यो भायल्यो बशी येतात ते केन्ना केन्ना सकयल्यान हाडली की डायरेक्ट गाडी वयर चडयतात। सो कळना की खंय वचपाचें तें। सो मदलो जो ब्लॉक आहा तो क्लियर करपाचो आनी तो 2 वे आहा तो वन वे करपाचो। काल जे पयर जे एक्सिडेंट जाल्ले थंय ते जे पर्यटकांचें नशीब म्हणपाचें की बस अशी वयल्या वयर रावली। जर सकयल ती बस जर व्हाळान पडलेली जाल्यार मोठो अनर्थ घडपाचो। नशिबान ते पर्यटक वाटावले, देवादयेनच हे जालें म्हणपाचें। आनी आतां ते थळाव्यांनी मागला की जो तो रस्तो आहा तो वन वे करचो। वन वे केलो जाल्यारच हो प्रस्न सुटावो जातलो आनी अपघात खंय तरी कमी जातले। आतां आमी सब एडिटर उशा कडेन या। उशा, आयज तूं कितें केलें? आयज हांवें बलराम स्कुलाच्या भुरग्याक एक सरान मारहाण केलें आनी ही घडणूक घडपाचें कारण म्हळ्यार तेची आवय सांगता की त्या भुरग्यान इतकेंच विचारलेलें की ते पंगीण हायस्कुलान खेळपाक वचपाचें आसलेलें आनी तेणी फक्त टिचरीक इतकेंच विचारलें की आमी जेवल्या उपरांत खेळपाक वयतले काय पयलीं वयतले। आनी हे विचारलेलें ते सरा कडेन पावलें आनी ताका सरान एका रुमा व्हरून बरो मारलो अशी तेची आवय सांगता। आनी फाटले 2 दीस जाले आतां तो हॉस्पिटलान आसा। ह्याच घडणुके संदर्भान आमी हे स्कूल रमेश तवडकराचें आशिल्ल्यान आमी ह्या संदर्भान सभापती रमेश तवडकरा कडेन उलयलें, संपर्क साधलो। सद्याक तो गोंयांत ना आनी ह्या घडणुकेची त्या सराचेर तो कारवाय करतले अशें ताणें सांगलां। आनी त्याच्या चल्याच्या घराब्यानय मागणी केल्या की ह्या सराचेर कारवाय जावची आनी ताका अटक करचें। आतां आमी आमचे न्यूज एंकर संजना हंजुणकर कडेन या। आयज हांवें 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो केला। पयली म्हणजे दिवचलच्या मुळगांव वाठारांत बिबटो दिशिल्ल्याचे कांय थळावे सांगतात। रातच्याच वेळार खंय हो बिबटो भायर सरता आनी असो कांय लोकांक दिश्टी पडला। 1.5 म्हयन्या पयलीं असोच एक बिबटो त्याच गांवांत असो धुमशेणां घालतालो म्हणून ताका रानां खात्यान आपल्या ताब्यान घेतिल्लो। पण आतां ह्या दुसऱ्या बिबट्याक लागून सद्या गांवांत भंय पातळ्ळा। आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार चंद्रार जमीन घेवप। तर चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडलीं व्हडलीं नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं। तातूंत शाहरुख खान, सुशांत सिंग राजपूत हांच्यांनी जमीन घेतिल्ल्याचें आमकां कळटा। आतां गोंयच्या
गांवांतल्या एका तरणाट्यान आमच्या चंद्रार जमीन घेतला. तो तरणाटो कोण, ताणें चंद्रार जमीन कित्याक घेतला आनी कशी घेतला, आनी तो खंयच्या गांवचो आमचो गोंयचो तरणाटो, आनी ताचें नांव कितें हें पळोवपाक तुमकां आमचें गोमंतक टुडे बुलेटीन पळोवचें पडटलें. आतां आमी सब एडिटर उत्तेजा गांवसा कडेन या. उत्तेजा, आयज तूं कितें कितें केलें? आयची म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार जे सरकारान शेतकी धोरण तयार करपाचें थारायलां तें शेतकी धोरण येता ते जानेवारी मेरेन पुराय जावपाचें आसा, अशी जावपाची शक्यताय आसा अशें आमकां शेतकी खात्याचे संचालक नेविल अल्फान्सो हांणी सांगलां. तशेंच लोकां कडल्यान सुचोवण्यो घेवपाक युध्द पातळीचेर, तालुका युध्द पातळीचेर ते बसका घेतले अशें सांगलां. दुसरी गजाल म्हणल्यार, दुसरी बातमी म्हणल्यार जे पेडण्यान जे जमीन झोनींग प्लॅन बदलपाक पेडण्याकारांचो विरोध आसा हे विशयी चांदेल, हसापूर, आगरवाडा, पालये, पार्शे ह्या ग्रामपंचायतींनी ठराव घेतला. सो तेंचो ह्या जमीन झोन प्लॅनिंगाक विरोधूच आसा. सो तेंच्यांनी हे विशीं आमदार जीत आरोलकराक निवेदन सादर केलां. तिसरें म्हणल्यार जे आमडय सांगे हांगा एक पूल खूब अशीर आहा, त्या पुलाची खूब अवतिकाय जाल्या. त्या पुलांतले कॉन्क्रिटांतल्यान सगळे रॉड भायर सरल्या, रेलिंगाक तर कळमूच येयल्या. तेच्या भायर लोक थंयचे मागणी करतात की पूल हो रिपेर करचो, दुरुस्त करचो, आनी तो अशीर आसल्यान तेच्या वयल्यान एक सायडीन एकदां एकूच गाडी वचूंक शकता, 2 गाडयो वचपाक शकना. सो तेंच्यांनी सरकारा कडेन मागला की हो पूल जाता तितले बेगीन दुरुस्त करून दिवचो. आतां आमी एंकर दिप्ती कडेन या. दिप्ती, आयज तूं कितें कितें केलें? आयज एक म्हत्वाची अपडेट म्हणल्यार दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर आर्टिफिशियल टर्फ घालपाचें आसा आनी हें काम 90 लाख रुपया खर्च करून जातलें, जी सुडा वतीन जातलें अशी म्हायती जी आसा ती आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी दिल्या. तशेंच आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हणल्यार 17व्या शेंकड्यांत छत्रपती शिवाजी महाराज हांणी जी वागनाकां वापरिल्ली अफजल खानाक मारपाक, ती आतां भारतांत 3 वर्सां खातीर येतली. ही जी कबलात जी आसा ती महाराष्ट्राच्या मंत्र्यान काल केल्ली आसा. सो ही एक म्हत्वाची अपडेट आसा. अशाच म्हत्वाच्या अपडेटां खातीर गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाकात. आतां आमी वर्षा, आयज तूं कितें कितें केलें? ओके. आयज पणजेन जायत्यो घडामोडी घडल्यात. जाल्यार म्हत्वाची घडामोड म्हटल्यार आयज CCP जी आसा, म्हणजे नगरपालिका जी आसा ती नव्यान बांदपाचो म्हणजे सरकारान एक विचार केला आनी आयज फावंडेशन स्टोन जो आसा तोय बी घातलेलो आसा. त्याचे आदी एक म्हणजे आदलो मेहेर जो आसा ताणें एक प्रश्न उक्तायला. तो म्हटल्यार ह्या फावंडेशन स्टोनाचो पयलीं सुद्दां 2021 हो जो फावंडेशन स्टोन आसा CCPचो तो सुद्दां घातलेलो आनी तेन्ना 35 लाख कॉन्ट्रॅक्टराक दिवन हे जे बिल्डिंगेचें काम जें आसा तें करपाकूय तांच्यांनी टेंडरूय दिल्लो. आनी आतां सुद्दां 75 कोटी 75 कोटी हे जे न्यू जे बिल्डींग येतली तेका सुद्दां 75 कोटी मोडटले आनी ही जी बिल्डींग आसा ती उबारतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्यांनी सांगलेलें आसा. दुसरी म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार बातमी ती म्हटल्यार मिलेट्स उत्सव आयज राजभवन हांगासर मनयलो. जे गोंयान जे शेतकार आसा ते आतां खूब प्रमाणान कमी जाल्लेले आसा शेतकार, आनी शेतकारांची उर्बा वाडोवपा खातीर आनी मिलेट्स म्हणजे जे आमचे नाचणी आसतली किंवा जे आमचे मिलेट्स जे आसा ते वाडोवपा खातीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान खुबश्या लोकांक म्हणजे आमी मिलेट्स कशे वाडोवपाक शकता, ताचें कल्टिवेशन कशें करपाक जाय, जाल्यार आमी नाचण्या पासून कितें कितें म्हणजे पदार्थ करपाक शकता. आमी जंय थंय पळोवपाक गेल्यार फक्त आमी 2-3 म्हणजे तिजण जावं येता किंवा सत्व हे आसा तितलेच करपाक जाणा. पूण आयज थंयसर लोकांनी जायते पदार्थ नाचण्या पासून केल्लेले आनी नाचण्याचें कल्टिवेशन आमी कशें वाडयतले, कशें म्हणजे शेतकारांक जायती इन्फॉर्मेशन
थंयसर म्हणजे डायरेक्टर जावं आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा रवी नायक हांच्यांनी लोकांक दिल्लेली आसा आनी एग्रीकल्चर पॉलिसी मागीर GI टॅग ताचे बद्दलूय तांच्यांनी थंयसर उलोवप केलें आनी लोकां मेरेन कश्यो म्हणजे ज्यो येवजण्यो आसा त्यो लोकां मेरेन कश्यो पावतल्यो ह्यो सुद्दां लोकांक तेंच्यांनी आयज जाणीव करून दिल्लेली आसा. आतां आमी आमच्या न्यूज एडिटरा कडेन या. सर, आयच्या दिसाचो नियाळ दिया. आयच्या दिसाच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो ज्यो आसात त्यो आमच्या सब एडिटरांनी तुमकां सांगल्यो. दीसभर ज्यो कितें घडणुको गोंयभर घडटात ते रिपोर्टर आमच्या फिल्डा वयल्यान आमच्या सब एडिटरांक सगळ्यो बातम्यो दितात आनी ह्यो बातम्यो लोकां मेरेन पावोवपाचें काम हें आमचे सब एडिटर करतात. आनी ह्याच अनुशंगान नेमक्या त्या बातम्यांचो धांवतो आढावो घेवपा खातीर आमचें हें न्यूज रूम बुलेटीन आमी तुमच्या पर्यंत आतां थेट लायव्ह पावयतात. तर आयच्यो कांय म्हत्वाच्यो बातम्यो ज्यो आसात तेची म्हायती आमच्या सब एडिटरांनी तुमकां दिल्या. पूण एक आयज जी म्हत्वाची पत्रकार परिशद पणजे जाली ती म्हळ्यार काँग्रेसीची पत्रकार परिशद. काँग्रेसीन आयज पत्रकार परिशद घेतली. प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी ह्या पत्रकार परिशदेन कांय मोठे आरोप आणि गंभीर आरोप अशे सरकाराचेर केल्यात आनी मंत्री विश्वजीत राणे हांचेर सुद्दां केल्यात. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की पेडणे म्हालान जो जमनीचो झोनींग चेंज करपाचो जो विशय सद्या मोठ्या प्रमाणात गोंयभर वादाचो थारता. कारण हें झोनींग जें बदल्लां तें अतिशय चुकीचें आसा आनी हें झोनींग बदल्ल्या कारणान पेडणे हो जो म्हाल आसा त्यो सगळ्यो जमनी खंय तरी दिल्लीकारांच्या घशान वयतल्यो, दिल्लीकारांच्या हातीन वयतलो असो आरोप मोर्जेचे लोकूय करतात. मोर्जेचेच न्हू तर पेडण्या म्हालांतले लोक करतात आनी त्या अनुशंगान जायत्या पंचायतींनी थंयसरले जे आमदार आसात, थळावे आमदार, मागीर जीत आरोलकार आसतीत किंवा प्रवीण आल्लेकार, ह्या दोगांय आमदारांक लोकांनी निवेदनां दिल्या, पंचायतींनी निवेदनां दिल्यां की हें जें झोनींग केलां हें झोनींग पॅटर्न सामको चुकीचो आसा आनी हो झोनींग हें अशें फुडें करपाक दिवचें न्ही म्हणून. आनी त्या अनुशंगान ही पत्रकार परिशद आसली आनी ह्या पत्रकार परिशदेन थेट आरोप सरकाराचेर जाला की सरकार ह्यो जमनी दिल्लीकारांच्या हातीन दिवपाक सोदता आनी दिल्लीकारांच्या फायद्या खातीर हें सगळें जाता. गोंयकारांच्या फायद्या खातीर हें कांयच जायना असो आरोप करतना हो सादारण जवळ जवळ 3,000 कोटींचो घोटाळो आसा असो आरोप काँग्रेसीन केला. म्हणजे 1,44,000 कोटी स्क्वेअर मिटर जमीन इतली तेचें रुपांतरण जाता, तेचे झोन बदलतात. हें जें सगळें जालां हेतून 3,000 कोटींचो घोटाळो जाला आनी सगळी ही जमीन दिल्लीकारांच्या घशान घालपाचो प्रयत्न जाला असो दावो काँग्रेसीन केला. तेज्या वयर उलयतना अमित पाटकार हांणी एक गंभीर आरोप केला. तो म्हणटा की विश्वजीत राणे हो आतां रियल इस्टेट मंत्री जाला अशें तो म्हणटा. सो आतां ह्या प्रकरणाचेर काँग्रेसीनूय उडी घेतल्या. लोकांनी सांगलां की जर हें झोनींग प्लॅन बदलूंक ना किंवा जर ते रद्द करूंक ना जाल्यार शिवोले चोपडेचो जो पूल आसा तो आमी आडयतले आनी खर आंदोलन करतले अशें लोकांनी सांगलां. तेतूनय काँग्रेसीन आपली भुमिका स्पश्ट केल्या की लोकांनी जे आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या त्या आंदोलनाच्या शिटकावणेक काँग्रेसीचो तेंको आसा आनी काँग्रेस लोकां बरोबर थंय पूल आडोवपा खातीर वयतली अशें काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी सांगलें. सो एकंदर हो पेडणेचो जमीन झोनींग चेंज करपाचो जो विशय आसा जो पेडण्या तापता आतां हळू करून गोंयभर तेची एक झळ पावपाक लागल्या. लोक जायते सोशल एक्टिविस्ट जे आसा ते आतां ह्या विशयाचेर उलोवपाक लागल्या आनी खंय तरी सरकार आनी मंत्री विश्वजीत राणे हेचेर आरोप जाताना आयज काँग्रेसीन तर खर टिका केल्या की मंत्री विश्वजीत राणे हे रियल इस्टेट मंत्री. आतां हेचेर विश्वजीत राणे कितें जाप दितात, कितें प्रत्युत्तर दितात ते पळोवचें पडटलें. पूण तुर्ताक आयची जी म्हत्वाची पत्रकार परिशद पणजे ज्यो जाल्यो तेतूंतली ही एक अशी मुखेल पत्रकार परिशद काँग्रेसीची ही एक आसली. आतां आमी जयश्री कडेन या. जयश्री, आयज कितें कितें केलें? आज दिवसभरात ज्या ज्या काही घडामोडी झालेल्या आहेत, विशेषतः काँग्रेसची जी प्रेस झाली ती, त्याच्यानंतर मिलेट फेस्टिवल जे झालं ते सोडून आपण इतरही काही अपडेट्स केलेले आहेत आपल्या सोशल मीडियावरती, ज्या आपण फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर इकडेच दोन्हीकडे टाकतो आणि आपल्या ज्या बातम्या असतात त्या व्हिडिओ फॉर्ममध्ये आपण यूट्यूबवरती टाकतो आणि बातम्यांची सविस्तर माहिती जी आहे ती आपण आपल्या वेबसाईटवरती सुद्धा टाकतो. त्याच्यामुळे गोमंतक तुम्हाला सगळ्या अपडेट्स वेळच्या वेळी देतं आहे, त्या सगळ्या तुम्ही बघत राहा.
आमचं फेसबुक जे अकाउंट आहे ते फॉलो करा, इंस्टाग्रामचं अकाउंट फॉलो करा, ट्विटर फॉलो करा आणि आमचं यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. आम्ही रोज वेगवेगळ्या स्टोरीज त्याच्यावरती टाकतो आहे. ज्या डेली अपडेट्स आहेत त्या तर आम्ही टाकतोच आहोत, पण त्याच्याशिवाय काही स्पेशल स्टोरीज आहेत ज्याच्यामध्ये विशेषतः ग्रामीण भागातले जे प्रश्न आहेत जे लोकांपर्यंत येत नाहीत ते प्रश्न आपण मांडतो आहे. आणि काही वेगळ्या स्टोरीज आहेत, मंदिरांची माहिती आहे किंवा रोजच्या बातम्या ज्या असतात त्यातल्या काही पॉझिटिव्ह बातम्यांचा आपण पॉझिटिव्ह डोस म्हणून एक सेक्शन सुरू केलेलं आहे. सो आमची वेबसाईट नक्की बघा, बातम्या तिथल्या वाचा आणि यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. सविस्तर बातमी खातीर पळयत आमचें लायव्ह बुलेटीन 7 PM.